हांगासर निर्णय घेतला, निर्णयान ठरयला की सप्तक जावचो आनी सरकाराचे जर गायडलायन कितें तरी येतले इन केस कोवीड वाडलो जाल्यार सरकाराचे रेस्ट्रिक्शन आमी फॉलो करतले सरकार कमिटी। देव दामोदराचे सांगता की हे श्रद्धास्थान, लोकांची श्रद्धा, लोकांची भावना जोडलेली हांगासर। खुबश्या जाणांची आंगवणी आसता, खुबश्या जाणांची मन्नत पुरी जाता आनी हो देव दामोदर जागृत देवस्थान हे हांगासर याद्यो आहा, सप्ताह लागता जाल्यार फेरी लागता, फेरयेक भुरगे भोंवता। स्कुलांसून कॉलेजीच्या टायमारचे सगळे जाण हांगासरले लोक जरी गांवांत गेले जाल्यार जशी जात्रा कशी आमी गांवांत वयता तशे वास्कोचे लोक ह्या सप्तकाक आपल्या घरा येता। ते हिंदू धर्माचे जावं क्रिस्तांव जावं, वास्को सप्ताह म्हटल्यार हांगासर येता, तेंच्यो याद्यो आहा आनी म्हाका एक बरी खुशी दिसता की यंदाचो सप्तो जातलो। ह्या वर्सा आमचो सप्तो बरो जातो तशें आमी पयलीं करतालीं तशें, पण कितें आसा हेतून कोविडाक लागून हे सगळे आमकां अडखळटा आनी त्या प्रमाणे तेंच्या कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाच्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे आमकां ते फॉलो करचें पडटा। पण आमी तेंच्या अगेन्स्ट कितें करूंक शकना, कारण ह्यो उत्सव आसा, ह्यो लोकांची काळजी म्हणजे जिवनाचो प्रश्न आसा, तांचेय सांबाळपाक जाय आयुश्य, तेंचें आरोग्य तेंचें, कित्याक अशी वाडत गेल्यार आमकांच प्रॉब्लेम जाता। तांचे ते हें आसता, पार आसता करपाचे, ते मूर्ती घडोवपाचे आसता, ते सगळें। सो आमी तांकां आतां करता म्हूण सांगलें आनी 8 दिसांनी गव्हर्मेंटान ना म्हणलें जाल्यार तांकां सगळी नुकसाणी जाता। सो आमी दोनूय प्लॅन ए बी रेडी दवरला, जाता तितले बेगीन आमी ताचेर हें हाडटले, खंयच्या हातूंत हायस्ट लेवल कोणाक मेळचें पडलें ताका मेळटलें, मे बी चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, आनी आमची बाजू मांडून दाखयतले। आमकां सप्तक जाल्लो जाय, आमकां सुद्दां सबंद देशात सप्तक जे साजरेकरण लोक येवपी आसता तांकां सप्तकाची आतुरता आसा। ह्या फावटी सप्तक फूल फ्लॅज जातलो अशें म्हाका दिसता। सरकारान तरी हेचेर दखल घेवची की वॅक्सिनेशन तर जाल्लेलें आसा, साजरो सण हे सबंद देशात साजरेकरण जाता। तुमी पळयता सोशल मिडियाचेर खंय खंय शिरगांवची जात्रा हेची व्हडली जाली। सो खंय तरी हे फावटी सप्तकाक सरकारान, डेप्युटी कलेक्टर, हायर ऑथॉरिटीज जे मशिनरीज आहा तेंच्यांनी हेची दखल घेवन प्रोटोकॉल, कायदो, नियम पालन करून सप्तकाचें सादरीकरण जावचें।